मोगाच्यानो सगळी पवित्र सभा आज सर सांता भक्तांचो देश आचरण करता. संवसारांत आमी कोणाक नीज सांत म्हूण आपयत. म्हाका भोगता a person who inspires others to live a life of faith and love is a saint indeed. जो मनीस आपल्या जिणेंत अनेकल्याक भावार्थी आनी मोगाचे जिवीत जियोंक प्रेरण दिता तो जावन आसा नीज सांत वा सांतीन. सांत पौल म्हणटा जो मनीस सोम्याचो नीज पाटलावधारी जाता तो सांत म्हूण. संत स्टेफन देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन बरोवन जेजू विंचून काडलेल्या लोकां खातीर मात्र न्हय समेस्तांच्या बचावे खातीर आयलो म्हूण धैर्यान शिकयतालो. पूण हेब्रेव घरांनी हो देवनिंदा उलयता म्हणलो अपराध ताचेर मांडून शहरा भायर ताका ओडून व्हरून ताका फातरावन जिवेशी मारलो. पयलो रक्तसाक्षी तो जालो. संत लॉरेन्स वलेरियन म्हणलो रोमाचो चक्रवर्ती जावन आसतना पवित्र सभेच्या आस्ती बदकाची आनी दुडवाची खबरदारी तो घेतालो. रायान लॉरेन्साक क्रिस्तांवां लागीं आसली आस्त बदीक ताच्या स्वाधीन करूंक आदेश दिलो. पूण लॉरेन्सान सर आस्त बदीक आनी दुडू निर्गतिकांक वांटून सोडले. राया मुखार कुरड्यांक, मन्यांक, थोंट्यांक, अरिगारांक, अनाथांक आनी दुबळ्यांक उबो करून ही जावन आसा आस्त पवित्र सभेची म्हणून रायाक कळयले. पूण रायाक राग येवन लॉरेन्साक सरयेच्या कायलीर विणगो न्हिदावन उज्यार ताची कूड भाजयली. अशें सोम्या खातीर तो अमर रावलो. असले सबार सांत सांतिन्यो आपले नितळ आनी भाग्यवंत जिणे वरवीं संवसाराक प्रेरण जावंक पावल्यांत. देखून मोगाच्यानो संवसारी आमी सर पळयनारी एका पळयणाऱ्यान आनी एका पळयणाऱ्याक प्रेरण दिवच्यांतच नीज शांतीपण आटापला. भाव भयणीनो, आयचे सर वाचपाक शांतीपणाचो कुरो जोडूंक वाट दाखयतात. ते कशें? पयल्यान सोम्यान मोर घातली मनशां आमी जावया. जुआवन दर्शनांत 1040 आनी 4000 मोर घाल्ल्या लोकांचो सांको देखलो. सर इस्रायलाच्या कुळयेंतले सर मोर घालो लोक कश्ट सोसूंक तयार आसलो. मोर घालो लोक कोण हो? सर सांत भक्त. ह्या सर लोकांक तांच्या भावार्थी जिणे खातीर इनाम जावन तांकां धव्या नेसनांत नेटयलेले. हे सर सांत भक्त देवाच्या शेळयेच्या रक्तांत धुवन धवे जावन नितळ जाल्ले. सोम्याच्या मुखामळा मुखार उबो रावन काजराचे ताळे तरी हाती घेवन सिंहासनार बसलेल्या देवाक आनी देवाच्या शेळयेक आराधन करताले. ते बोब मारन तारण हाड नेल्ल्या शेळयेची स्तुती करताले. ही जावन आसा लक्षणां मोर घाल्ल्या मनशांची. आमचे जिवीत ह्या भक्तांच्या जिविताक पूरक जावन आसा की चिंतून पळयया. पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र आत्म्याचो मोर आमचेर घाल्लो. हो मोर अजून आसा की वा पुसून गेला? जेन्ना आमी दुर्बळांच्या गरजेक फावनांत ही मोर नपयस जाता. जेन्ना मागणे नासतना कुटुंबांत टीव्ही मोबायल देव जातात तेन्ना ही मोर पुसून येता. पती पत्नी मध्ये, भुरग्यां आनी आवय बापाय मध्ये, सून आनी सासूमाय मध्ये संबंध तुटता, मोग रागान बदलता, ही मोर मायाक जाता. अशें आसतना हांव अनेक संत आंतोन, अनेक मदर तेरेसा, अनेक कार्लो आकुतीस जातो लेगी खंडीत ना. दुसऱ्यान भाग्यवंतपणाची मनशां जावन भागी जावया. मोगाच्यानो दुसरे वाचप आनी सुवार्ता भागी जावचे कशें म्हळें शिकयता. आमी सर देवाची भुरगीं, देव आमचो मोग करता. ह्याच मोगाक आमी उतरांनी आनी करण्यांनी व्यक्त करता तर पवित्र जावन प्रत्येक शरितीन सोम्याक देखतले. सर संत भक्तांनी देवाचो आनी पेलाचो मोग केलो. देखून आमच्या संवसारी जिवितांत सर्गींचे संगाती ते जाल्यांत. सर्गार सूख भोगची जैत्यवंत पवित्र सभाती जावंक पावल्या. देवाच्या महिमेन ती भरल्यांत. भाव भयणीनो, संता भक्तां बरी जावंक आमी कितें करया? पयल्यान दुबळीकायेचो स्पिरीट आपणावया. अंतस्करणी दुर्बळी न्हय, देहीक दुर्बळी जावया. सांत फ्रांसीस आसिसी दुर्बळ जावनागी रुदानकाची मनशां जावया. संत मोनिकान आपल्या पुता आगोस्तिनाच्या कनवर्तरा खातीर रुदानांनी भरून देवा लागीं मागूंक नागी सादी बळी जावया. सांत जुआंव मरी वियानेन सादो बळो जावन आर्स गांवच्या लोकांचे जिवीत परिवर्तन करूंक नागी. कोलकाताची मदर तेरेसान मरतेल्यांक आसरो दिवंक नागी. देवाची खुशी करया. गोंयच्या बानेलेमांत जल्मल्लो भाग्यवंत जुजेवाज भारतांत आनी श्रीलंकांत सोम्याची सुवार्ता परगट करून देवाची खुशी करून मिशनरी जावंक नागी. नितळ मनाची काळजाची जावया. मरिया गोरटीन कुडीची नितळाय सांबाळून सोम्या खातीर रक्तसाक्षीन जावंक नागी. समाधान हाडूंक वावुरया. आर्च बिशप ऑस्कर रोमेरोन ताळो नातलेल्यांक ताळो जावन दुबळीकाई, अन्याय, मनशांच्या हक्का खातीर आनी समाधाना खातीर वावरूंक नागी.
दयेची मनशा जावया संजू आंपाव दुसऱ्यान ताका गुळो घाल मारूंक प्रयत्न केल्या मोहम्मद अली हागाक बोगसून ताचेर दया दाखोवंक नागी निती खातीर दगदनेने अपमान सोंसया संजू हांव बावतिस्तान सत उलयले खातीर नितीचे जिवीत जियोंक उलो दिल्ले खातीर हेरोदेच्या पिशेपणाक लागून तो मारतीर मरूंक नागी मोगाच्यानो असले कितलेशे लोक आज आमच्या समाजांत भावार्थी जिवीत जियेवन आसात तांची देख आमी घेवया समाजांत एक निस्वार्थी सेवा दिवन ते आसात कितलेशा पालवल्या भाव भयणीच्या जिविनांत ते पेटलेली दिवली जावन पाठिंबो दिवन आसात असोमी आमचे तां हेंस भागी जिवीत आशिवन आसतना आमची सर ऋणात्मक चिंतना काड नोडून धनात्मक जिवीत भाग्यवंत जिवीत भावार्थी जिवीत जियोंक प्रयत्न करया तेन्ना आमचे कुटुंब आमचे समाज आमची फिरगस आमचो लोक भाग्यवंत जावंक पावतलो ही कृपा आमी देवा लागीं मागया